खास तुम्ही गोंयांत आमची भगिन्या सभाय दिव्या देविदास एका मागीर सांगतली कमी कॉन्टेक्ट जाली की म्हाका ह्या कार्यक्रमाक येवपाक जाय म्हणून आनी मागीर एक 15-20 दीस जाले हांवें मान्य केलें येवपाचें कार्यक्रमाक कारण आमचो समाज आसा हो सगळ्याक वेगवेगळो समाज आसा आमी 2 वर्सां आदी हुबळी जेन्ना कार्यक्रम केलो तेन्ना एक आमी सगळे समाजा कडेन मागणी केली की गोंयांत आमचे भितर गोमंतक मराठा समाज आसा तसोच कर्नाटकान आसा तसोच महाराष्ट्रान आसा हे सगळे समाज जर आमी एकवटी येत आनी समाजाचो महासंघ जर करीत जाल्यार ताचो खुबसो फायदो जातलो कारण आज गोंया भितर आमचो गोमंतक मराठा समाज आसा ताका 100 वर्सां पूर्ण जाता स्थापना 100 वर्सां पूर्ण जाता आज आमच्या समाजाची स्वतःची बिल्डिंग उभी आसा स्वतःची बिल्डिंग मागीर तो भाऊसाहेब बांदोडकर आमच्या समाजाचे पहिले गोंयचे मुखेलमंत्री जाले सगळ्यात पहिली महिला मुख्यमंत्री आमच्या समाजाची सुषमाताई काकोडकर जाली तो आमच्या समाजात स्वाभिमानाची गोष्ट आसा त्यानंतर खूपशे कार्यकर्ते आमचे समाजाचे बांधव गोंया भितर आमचे आमदार जाले मंत्री जाले त्याच्या भितर म्हाजो एक बारीकसो आस्पाव आसा आज जे गोंयान जे समाज बांधव जे वयर सरले ते स्वताच्या ताकदीचेर आनी समाजाच्या फाटल्यान वयर सरलेले आसा समाजान ताका तेंको दिलो आनी प्रामाणीकपणान समाजाचे आमचे काम करतात म्हणून आमी सगळे वयर सरलेले आसा गोंया भितर आमचे 100 वर्स समाजाक पूर्ण जाले म्हणून ऑगस्ट महिन्यासून गोंयांत आमचे कार्यक्रम साजरे जावपाचे आसा दर एक म्हयन्याक एक कार्यक्रम मागीर आमचे कलाकार आसूं बरे शिकलेले पंडित आसूं किंवा इंजिनियर डॉक्टर यांचे मार्गदर्शन आमचे भुरग्यांक लागताले आमचे महिलांक लागताले कारण आमचो समाज वयर सरतो आमच्या ताकदीचेर उबो रावचो म्हणून आमी हे कार्यक्रम करतात आनी हांव गोमंतक मराठा समाज गोवा तर्फे सगळ्या कर्नाटक बांधव जे आसा भगिनी आसा तांकां निमंत्रण करता मुजरत की आमचे निमंत्रण आमी समाज बांधव म्हणून आमचे कार्यकर्ते कडेन पावयतलेच आमचे गोंयाचे निमंत्रण पूण सगळ्या प्रत्येकाक दिवपाक निमंत्रण शक्य ना पण तरी आसतना आमी समाजा कडेन पावयले आनी हेच निमंत्रण ऑगस्ट म्हयन्याचेर आमचो कार्यक्रम सुरू जातलो त्या कार्यक्रमाची मुजरत येवची कळकळीचें आमचें आव्हान आसा Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.